शे कॉलेजाक वच्चक लेट जातास हें सकाळी कितले वग्गी उठयल्यार रे टायम फास्ट वता बा हांव येता इथे इथे टिफिन बॉक्सवर न्ही तुम्ही टिफिन बॉक्स नाक गो आजी आजी आमगेल्या स्कुलाची मिटींग आस तशी ताजे ಒಟ್ಟು ಈಟಿಂಗ್ वरे आस अय्यो देवा वचून जाल मोहनी हानी तवळी संगीत आशिल्लो हांव इतले वेळ बसून बुत्ती पुरा रेडी करून दवरलेलें. Yes, dear colleagues, today I have called upon a meeting to discuss the performance of our primary school children. Mr. Sharma, तुमगेले सब्जेक्ट कंचे संस्कृत नवा हां तुमगेले संस्कृत सब्जेक्ट अंतू 57 स्टुडंट्सा पैकी 56 स्टुडंट्स पास जालें ती एकलो स्टुडंट एबसेंट जाला तें कशें लेक म्हूण तुमी ताका विचारचो का तें हांवें ऑलरेडी विचारसिला सर तो अशींची पार्ट टायमाक ताका ल्हान म्हाका सपोर्ट करूंक कॅटरिंगा कामाक वता तशें जावन सब्जेक्ट वयर कॉन्सन्ट्रेशन दिवचें जाय न्ही म्हणलो हां शालिनी मॅडम तुमी शिकोवचे इंग्लीश न्हय हां तुमगेले इंग्लीश सब्जेक्टाचे परफॉर्मन्स रे लायक आसा 57 स्टुडंट्सा पैकी पुरो 57 स्टुडंट्स पास जालें ती कंग्रॅच्युलेशन्स. होय सर थँक्यू सर तें हांव मस्त हार्ड वर्क करून तांकां शिकयलां तशी देखून पुराय पास जालीं ती. ಹೀಣೆ ಮಾತ್ರ ಹಾರ್ಡ್ ವರ್ಕ್ ಕೊರ್ಚಿನಿ ಚರ್ಡವನ್ವರೆ ಎಫರ್ಟ್ ಗಲ್ಲರ್ ಮಾತ್ರ ನಾವು ರಿಸಲ್ಟ್ लायक येवचे. येस मिस्टर बालू कसाने म्हणलो तुवें ना सर ना कसाने ना हां आतां मेन कसन म्हणल्यार आमगेले बालू मास्टर मिस्टर बालू तुमी शिकोवचे सब्जेक्ट मॅथ्स न्हय मॅथ्स अंतू एक 10 ಜನಕ್ಕೆ मस्त उणी मार्क आयला हक्का तुमी जस्टिफिकेशन कसन दिता ती सर ते मॅथ्स ಅಂತೂ मस्त सगळं फॉर्म्युला असतं सर ते फॉर्म्युला पुरा चेडून बरोवंक येन शिक्का ते आमगेले चेडूं कसं करता ती ಕೆಲವು ಜನಕ್ಕೆ म्हळ्यार तांणी खाली पळयता ती त्या फॉर्म्युला पळयला री त्या वजिला म्हणके जायना आनी मत्तेंत ओरना ते विसर नव्हता ताजे बदलाक एक 2-3 पण ताका बरोवंक येना तांणी प्रॅक्टीस करका ते ಕೊರೋನಾ ಟೈಮರಿ ನೋಟ್ಸ್ ಪುರ ಆಮೆ ಮೊಬೈಲ್ ಅಂತೂ ಪೆಟ್ಟೋಚ ಆशिल्लें तांणी त्या मोबायल ಅಂತೂ वजून तांकां बरोच अभ्यास चुकला तशी तांणी चंद कोंगेन 4-5 पण बरोवंक प्रॅक्टीस केल्या री तांकां ते मॅथ्साचे पुरा फॉर्म्युलास उडगस आसता हांव तांकां मस्त होमवर्क दिवया ताजे निमित्तपणी तांणी बरयता ती म्हण लेखला रे ಕೆಲವು पेरंट्स तांकां चड होमवर्क दिता म्हण सांगून म्हाका फोन करता ती तशें देखून हांव तांकां चड होमवर्क दिवचें वचें न्ही. वय बालू माम म्हाका अर्थ जाता मात्र कसं करचें आतां आमगेले स्कुलाचे रिजल्ट वर आमी इम्प्रूव करका न्हय नाय जाल्यार पेरंट्स आमकां निमगिताची हक्का तुमी कसाने पूण एक प्लॅन वर्कआउट करा जायत सर हांव करता खंडीत करता. हां आतां आमगेलें तें एक बोर्ड रूम आसा न्हय थंय भायर सरूया आमी थंय हांव सांज टी पार्टी अरेंज केला सकाळी चा पिवंक वचत ಹಾಂ 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 ಜಾಯ್ತು ಸರ್ ಜಾಯ್ತು ಹಬ್ಬ ಮೀಟಿಂಗ ಒಟ್ಟು ಈಟಿಂಗ್ कितले जोर बूक इदावन आशिल्लो म्हाका हेंचे टायमाक राखता आशिल्लो जायत हांव तुमकां मागीर मेळटा म्हाका तें खावचें कापेला. ए होय रे हंग पळय बालू मास्टर टेबलाक बटाटा बडाची येनी मो वग्गी हाड माराया खंय गेल तो सॉरी सर तें कसं जालें म्हळ्यार आमगेले कॅन्टीनांत बटाटा आयलेले चिके लेट जालके तशी आयले कूडले तांणी बटाटा बड करून आमकां दिल्लें ती हां जायत रे जायत घेया बालू माम खाया. आहा हुनू हुनू असं बटाटा बडा म्हाका पळोवनूच तोंडात कुनुद्दाक आयलें. बालू माम एक्कपटी 5 बटाटा बड तोंडा घालून घेतले मग तुमी बुक्केन तूं तें पुरो कोण लॅक करून बसता मरे म्हाका हें पोट्टा भितर गेल्यार पुरो जाला. हें शब्द खंय दाखोवन आयलेले बालू माम कोणी तरी आयकला रे मिगेल बगे अपार्थ करून घेतात मरे आनी खंय दाखोवन शब्द येवचेक साध्य मिगेल तोंडा दाखोवन आयलेले हांव एक देंकी काडलेले तितलेंच. थँक्यू सर बटाटा बड भारी लायक आशिल्लें. बटाटा आंबड खावचे विशय आसो मात्र तो तुगेले क्लासाचे चेडूं एग्जाम अंतू आंबड घेवन अशें पळोवंक गे मारे जायत सर तुमी ताजे बग्गे कसाने टेन्शन करूंक नाका ती हांव तुमकां सांगला ना हांव तें कसान म्हूण पळयता. जायत सर मेळया जायत रे बालू वचून यो. अय्यो हें कसन बा पोट पुरा गुळगुळ 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 जाता तावळी तोंडा दाखोवन आयलेले शब्द आतां खंय खंय दाखोवन येवचे सूर जाल मो. हां बालू माम आयकलें. अय्यो देवा तूं हांगा आसू मरे तुका आयकल शे गांव भरणे कोरनाका मरे हे विशय. अय्यो बालू माम अशी कसले सांगता सर तुमी हें चांग विशय न्हय हें हांव गांव भुरग्यांक सांगल्यार रे कसं जालें तुमकां लायकत न्हय आं कसन हें चांग विशय तुमगेले एक्सपिरियन्स चड जाल्ले निमित्त तुमकां इन्क्रिमेंट दिता असो विशय चांग न्हय बालू माम.
ओ तू उल्लेत असूचे त्याविषयी वे माराया हांव कसं की विंग अडायकले म्हणलेकले. बालू माम तुमकां जेव्हा कुस्सल बटाट्याचे वासण येतास की जेव्हा त्या कसं म्हण रे त्या स्मेल मात्र नाही माराया मग कसं की शब्द रेतास तुगेले कॅबिन अंदो इंदूर की पळे. ओ होई वे बालू माम जायत हांव आत्ता पळयता. अम्मಯ್ಯ देवा नरकले हांव फस्ट हांगाच्यान वॉशरूमाक वता. ह्यो बालू माम खंय चमकलो आनी के घाण येतास मो. अय्यो हे अवस तर कशी पाठ करच्या बा हांवें. मी गेला असल सिच्युएशन ಅಂತ ಚರ್ಡು ಅಂತ ಜೋರ್ ಬಾಂಬ್ ಮಾರ್ತಾ ಸತಿ ಕಸ್ಸ ಕೊರ್ಚ. ಯಸ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಕೀಪ್ ಕ್ವೈಟ್. ಏ ಚರ್ಡು ಮಕ್ಕ ಸ್ವಲ್ಪ ಹುಷಾರ್ನ ಹಚಿಕೆ ವೇळ ಮಗಿरेता. हे एक बटाटा आंबट निमित्त मी गेला असेल मर्याद पुरा गेले. अय्यब्बा कंडपटी पाट शब्द जातास गुळगुळ गुळगुळ गुळ म्हणून हांव सुरवेक हांगाच्यान वॉशरूमाक वता. सर रब्बती. अय्यो देवा अस्सल सिच्युएशन अंतरा ही कसले कापयतास म्हाका. सर शालिनी मॅडम तुम्ही आपेलींच्या म्हाका. अय्यो सर त्या स्केल पडले मगेले चिक्के कान दितावे म्हाका जोर फाटी दुखेस बेंड करचें नज्ज म्हणलें डॉक्टरान. हो तटल्यांच्या ತಂತ ಕಸನೆ ಅತ್ತ ದಿತ್ತಾರ ಬಾ. ಅಯ್ಯೋ ದೇವ ಬೆಂಡದ ತಂದವಂತಿ ಗೆಲೆದುರು ಅತಿ ಎತ್ತಿಗೆ म्हणू गुळगुळ गुळगुळ उदतस. अय्यो सर एक स्केल काढूक इतलं पुरं सर्कस कशाला करतासा तुम्ही. सर कसं की एक नमून स्मेल येत असं नव्हे. खाली स्मेल वा शब्द ऐकाने वा तुमका. शब्द वा कसं की एक ऐकल म्हणते झाले सर. एनिवेज थँक्स. हा वांगाच्या जुरता. ओय बालू बालू गुड इव्हनिंग. गुड 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 इव्हनिंग सर. कसन रे बालू एक गुड इव्हनिंग सांगच्या की इतलं पुरा वद्दाडितास कसले का. सर जोर गुड 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 येतास. हावनी येत सर म्हाका जोर अर्जंट अस. ए बालू एक इम्पॉर्टंट विषय सांगच्या कस माराय चिक्की राब. हा सर संगती म्हाका चड टाइम ना ओगी संगती. हांव सांगच्या कसले इम्पॉर्टंट विषय कसन म्हणा रे तुका इन्क्रिमेंट जाला ना त्या लेक्करी हांव सगळ्यांक बटाटा आंबटे पार्टी दितास. अय्यो दम्मಯ್ಯ सर म्हाका नाका. हें कसं ना बा बटाटा आंबट म्हळ्यार इष्ट ना तुका पयरी एकू पण ताका सुमार बटाटा आंबट तोंडा घालून पडला हांव आतां कसले कशें करतास ह्यो बालू. हाय सगळ्यांक नमस्कार. तुम्ही सगळे आराम आसा न्हू. आणि लास्ट वीकान ते क्वेश्चन निमगेलेलो आसा कसन म्हळ्यार हे पातोळी माई कॅरेक्टराक तुम्ही खंयची रोल अंत पळोवचेका इश्ट पावता ती म्हणून ताका सुमार जणांनो लायक टॉपिक वयर दिला. त्या सकड कमेंट्स आमी वजिला तशींची तुम्ही दिलेले पुराय टॉपिक वयर वरे आमी एक व्हिडिओ करून तुमकां एंटरटेन करूंक प्रयत्न करता ती. तशींचे ह्या विकाचे क्वेश्चन कसन म्हळ्यार हांकां टी पार्टीन तूं बटाटा आंबट दिलेले के न्हू त्यांनी कितले बटाटा आंबट खाल्ला म्हणून तुमकां जेव्हा गोतस की गोतस जाल्यार कमेंट सेक्शनान तूं आनी 2 दिवस भितर घाला ती. आनी काही तुम्ही पातोळी माई यूट्यूब चॅनल सबस्क्राईब करनी जाल्यार आत्ता वचून सबस्क्राईब करा ती. तशी थंय एक बेल आयकॉन आसा ते प्रेस करून नोटिफिकेशन ऑल म्हण केल्यार तुमकां आमी घालचे व्हिडिओचे प्रति नोटिफिकेशन येवन पावता. जायत वा. आनी आमी नेक्स्ट व्हिडिओंत मेळटाची. धन्यवाद.